पेडण्यां मतदारसंघात वजरी आणि हळर्णा हांगासर साबार प्रकल्पाचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान उक्तावण केले। सुमार 30 लाखांच्या उदरगत प्रकल्पाचे मंत्र्यान उक्तावण केले। या वेळार थळावो सरपंच आणि उपसरपंच हजर आशिल्लो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मतदारसंघात जेन्नापासून निवडून आयला मतदारसंघाच्या लोकांनी हाडला तेन्नापासून आमची कामाची झूज सारखी चालू जाल्ली आसा। सगळीकडे डेव्हलपमेंट विकास कामेस आसा। आज तीन कडेन आमी फाउंडेशन घातलेलें आहा। एक कडेन उद्घाटन आमी केलें जें गणपती विसर्जन वजरी, दुसरें प्रोटेक्शन वॉल आमी वजरी तें केल्या आनी तिसरें म्हणटी सगळी कडेन फुटपाथ अशें मेळून 30 लाखाचें कामां ही आज आमी केल्ली आहा। अशीच कामां फुडें चालू आसतली। हो मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ करपा खातीर म्हाजी मेहनत आहा। लोकांचो साथ, लोकांचो सपोर्टाचेर आमी मतदारसंघात खंयच विकास दवरचे ना। हो विकास नंबर 1 करपा खातीर आमी फुडें वयतले। ह्या मतदारसंघात खूब कितें करपाचें आहा। आज इंटरनॅशनल तुजो स्टेडियम हांगासर जावपाचो आहा जो 50,000 कॅपेसिटीचो, तशेंच रवींद्र भवन हांगासर जावपाचें आहा। ह्या 15-20 दिसां भितर सावळवाडो ग्रावंडाचें आमी फाउंडेशन घालतात जो 35 कोटीचो जावपाचो आहा। नॅशनल गेम्स 2019 ही मार्च नाजाल्यार एप्रील भितर जावपाचें आहा आनी तेच्या खातीर आमची आतां पासून तयारी चालू जाल्ली आहा। तसोच डेव्हलपमेंट विकास हो ह्या मतदारसंघात नंबर 1चेर पावतलो हेच्या बद्दल डावट ना। आमचो चीफ मिनिस्टर पयशा खातीर खंयच कमीपण दवरना आनी तो एकच चीफ मिनिस्टर आहा जो तकलीन हुशार, जो रेव्हन्यू हाडप आनी रेव्हन्यू कसो मोडप ही तकली तेच्या कडेन आसा आनी तें काम ह्या मतदारसंघात दीस पडटलें।